येवकार तुमकां. आयज आमी आसा मया बागान आनी आमी आसा आमचे गोवा फॉरवर्डचे कॅन्डिडेट संतोष कुमार सावंत. आमच्या वॉक द टॉक ह्या कार्यावळी खातीर तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया मयाचे इश्यू, तांचो प्रचार कसो चल्ला, कितें तांकां दिसता त्या बद्दल. सर, वेलकम तुमकां आमच्या शोन. सर, फाटले कितलेशेच म्हयने तुमी प्रचार करता, कसो कितें तुमकां रिस्पॉन्स आसा? आमचे मय मतदारसंघात टोटल 7 पंचायती आसा. ऑल टुगेदर जर पळोवंक जाल्यार 29,500 29,500 वोटर्स आर देर कंपेर्ड टू 2017 इलेक्शन. इट इज ऑलमोस्ट 4-4,500 वोटर्स वाडलेले आसा. आमकां 7 पंचायती येतात. भितून शिरगांव आयली, आमकां मया आयली, चोडन आयली, पिळगांव, नारव्या, सरवण कारापूर आनी वन माळुंगे. जवळ जवळ 8,500-9,000 पर्यंत हांगा आमची घरां मेळटा ही मय मतदारसंघात. आनी शगीत 1.5 म्हयनो जालो हांव डोर टू डोर म्हाजें कॅम्पेन चालू आसा. काल म्हाजो कॅम्पेन लास्ट म्हाजे गांवकराडे, म्हाजो जो घर आसा पळय त्या गांवकराडाक श्री महामाय टेंपला कडल्यान चालू केल्लें आनी काल सांजचे 7:30 सुमार कंप्लीट केल्लेलें आसा. म्हणटकूच 1.5 म्हयनो आमचो कॅम्पेनींग चालू आसा. एक सादारण ऑलमोस्ट 99% जी पळय घरां आसा ती कवर केल्लेली आसा. आनी जो लोकांचो प्रतिसाद मेळटा तो एकदम पॉझिटिव्ह मेळटा. आनी ते पॉझिटिव्हच्या कारणान म्हाका एक 100% गॅरंटी आसा की मय मतदारसंघात हे फावटी बदल हो जातलो अशी 100% एक गॅरंटी दिसता आमकां. तुमी जेन्ना लोकांक मेळटा सो लोक बेजिकली खंयचे इश्यूज सांगता तुमकां? पण आयचे डेटीन द टर्म ऑफ BJP गव्हर्मेंट 10 वर्सां ते सत्तेन आसात. 15 वर्सां जाले आयज ते मय मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करता. 15 वर्सां जालो BJPचो आमदार आसा हांगासर. ज्या तरेन हांगासलें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, जे तरेन हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय आसलें तें हांगासर कांयच जाल्लेलें ना. म्हणटकूच लोक जेन्ना पळय आमी दारोदारी गेले किंवा कॉर्नर मिटींग घेता आमी, कारण आमी सबंद दीस डोर टू डोर वयता. सांजचे आमी आफ्टर 7:30 ते अप टू 10:30 पर्यंत आमी कॉर्नर मिटींग घेता इच एंड एन वाठारान. लोकांचो इतकोच एक आवाज येता की मय मतदारसंघान कांयच डेव्हलपमेंट जाल्लेलें ना, एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत कांयच काम जाल्लेलें ना. म्हणटकूच लोकांचो आक्रोश हो आसा. आनी हो आक्रोश म्हाका तर दिसता, पर्सनल जर म्हाजे व्यू तुमी विचारात जाल्यार म्हाका तर दिसता की 100% लोक बदलाक रावल्या आनी ते 14 तारखेक केन्ना उजवाडटा तें ही पळोवपाक रावल्या. बेजिकली चोडणाचो जो इश्यू आसा तो तुमी कसो एड्रेस करता? पळय, चोडणा जो गांव आसा इट इज अ ब्युटिफूल आयलंड. आनी हे आयलंड जे आसा पळय तेजी जी सुंदरकाय जी आसा पळय ती टिकोवन दवरपाक थंयसरले लोक सगळे जाती धर्माचे लोक आसा. थंयसर लोक कॅथलीक आसा, थोडे कोण मुस्लीम आसूंक शकता, हिंदू आसा. पण चोडण गांवान हे आयलंड जे आसा पळय ते सदांच आपले जे लोक आसा पळय कॅथलीक आसूंक हिंदू आसूंक ते आपले भाव भयणा कशे रावतात, एकोपो दाखयतात थंयसर. आनी तेंचे जे आयलंड जे आसा पळय चोडण गांव जो आसा पळय तो तांकां सामको सुंदर असोच दवरपाक हें आसा. थंयसर बारीक पळोवंक अशें जाल्यार जेन्ना ते मय मतदारसंघान एटॅचमेंट जालें, डिलिमिटेशन जालें तेन्ना मय मतदारसंघान आयले पळय थंयसरले लोक म्हणटा 15 वर्सां जाल्यार आयज BJPचो आमदार हांगा निवडून येता. हे BJPच्या आमदारा खातीर ते म्हणटा हांगासर जे डेव्हलपमेंट जावंक तेंचे एक्सपेक्टेशन जे आसले पळय ते फुलफील आजून पर्यंत करूंकूच ना कोणी खंयच्याच आमदारान. म्हणटकूच ते म्हणटा की तांकां असो पश्चाताप जाल्लो आसा की ते पयलीं कुमारजुव्या मतदारसंघान आसले. म्हणटा ते कुमारजुव्या खंयचेय चुकून आनी खंयचें नशीब म्हणटा ते मय मतदारसंघान घातलें अशें लोकांचो व्यू येता म्हाका. पण खंयचो तरी तांकां आशेचो किरण असो दिसता. कोण कोण थोडे सादारण म्हणटा 60-65% लोक जे आसा पळय ते आमकां सांगता की खंयचो तरी आशेचो किरण दिसता संतोष तुज्या रुपार की हांगा चोडण हो गांव हो खंयसर तरी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत आनी सुंदरकाय जो टिकोवन दवरपाची आसा पळय तेजेर खंयचो तरी आमकां एक आशा दिसता म्हणटात ते. ब्रीज बांदपाचो आसलो तेंचेर कितें म्हणून? पळय, ब्रीज बांदपाचो आसा पळय तो ब्रीज बांदपाचो जे आश्वासन दिल्लेलें पळय ते पयलींचे जे CM आसले श्री मनोहर बाबा पर्रीकर तेणीन थंयसल्या लोकांक एक आश्वासन दिल्लें की विदीन 5 वर्स सोंपता म्हणजे 2012 to 2017 पर्यंत हो ब्रीज बांदून हें करतले म्हणून. थंय लोकांचें रिक्वायरमेंट आसलेलें काय आनी कितें आसलेलें तें खबर ना, पण तेणीन एश्युरन्स दिलें. पण आफ्टर दॅट तो फॉलोअप जावंक ना. लोकांचो थंय खरोखरच ब्रीज आयच्या डेटीन थंयसर इज मस्ट जावपाकूच जाय थंयसर. आयज जर थंयसर पळोवपाक गेले जाल्यार उदकाचो प्रॉब्लम आसा. सादारण विकली थंयसर 2 ते 3 दीस थंय उदक पावना. थंयसर सलीम अली सँच्युरी हें आसा, बर्ड सँच्युरी आसा.
ती जर पळोवंक वची जाल्यार ते खंयसर तरी जंगलान गेल्ल्या भशेन दिसता थंयसर भायरसून कांय तेजो ब्युटिफिकेशन ना. कोण ट्युरिस्ट येता जाल्यार थंयसर एट्रॅक्शन पळोवपाक तशें आमकां कांयच मेळना. लायटीचो प्रॉब्लम आसा थंयसर. कनेक्टिविटी सारकी मेळना. थोड्या थोड्या भागान कनेक्टिविटी मेळना. आतां शेती करपाक थंय लोक खूब तयार आसात. पण जे पळय बांद आसा पळय थंयसर ते बांद इतके वीक जाल्लेले आसा जवळ जवळ 20 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं रिपेर केल्ले. आफ्टर दॅट खंयसरूच खंयच्या बांदाचे एग्रीकल्चराचे नजरेन थंयसर कोणी आजून पर्यंत खंयच्या आमदारान आनी खंयच्या सरकारान पळोवंक ना थंयसर. तुमकां फॉर एग्जांपल सांगता, चोडणा ते पोमुर्फे फेरये कडेन वयता. ते फेरये कडेन जवळ जवळ म्हयन्यान एकदां तरी फ्लोटींग कशें चालू आसता. थंयसर दर्या एके सायडीक उरलो, दुसरो दर्या हेवटेन व्हांवलेल्या भशेन दिसता. आनी ते उदीक बांदां फुटोवन जें उदक भितर येता पळय तेज्या खातीर थंयसरले त्या बेल्टान जितके पळय फार्मर्स आसा पळय ते फार्मर्स थंय शेती करूंक पावनात. अशे कितकेशेच इश्यू आसा थंयसर. थंयसर लोकांचो असो भंय पडला की हांगा गांव तेंचो ती सुंदरकाय जी आसा पळय ती खंयसर तरी नश्ट जावपाक पावल्या. आनी जेणे करून ते लोक चिंत्ता आतां की कितें ते बरे स्टेप घेवपाचे अशें. सर बरेंशें तुमी कितें करतले थंय सपोज तुमी आयले जाल्यार जिखोन चोडणा खातीर? पळय चोडणा खातीर जो लोकांचो व्यूज आसा तेंचें विजन कितें आसा पळय ते व्यू आनी विजन जे घेवन आसा पळय ते आमी चलतले. आमी थंयसरले लोक सदांच एकोप्यान रावतात. एकोप्यान रावन आसा पळय तांकां थंयसर जाती धर्म कांय लागना. थंयसर तांकां ब्रिजाचो प्रॉब्लम आसा. तो ब्रीज आमी प्रायोरिटीचेर फॉलोअप करपाक आमी हें केला. आमी आमचो जाहीरनामो जो आसा पळय ते जाहीरनाम्यान थंयसर क्लियरली बरयल्लें आसा की आमी जे पळय मेन ज्यो आसा आमी कितें व्हडली आश्वासां दिना. लोकांक जी सर्वसादारण लोकांक जी तेंचे रिक्वायरमेंट आसा पळय ते फुलफील करपाक आमी मॅक्झिमम भर दितलो. आमी आतां विजनरी म्हणटा तुमीत जाल्यार विजनरी चोडणा खातीर आमी एक ट्युरिजम सर्कीट हे आमी येतले. भितून चोडणाक जें कितें आसा तेंची जी कितें सुंदरकाय आसा किंवा तेंचे जे पळय जे ओल्ड आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जी आसा भितून आमची कितकीशीच एक चर्च आसा वयर तेंचे जे विजन आसा ते आसा पळय ते खंयसर तरी गोंया पर्यंत इंडिया पर्यंत आनी नॅशनल इंटरनॅशनल हे पर्यंत ते नकाशाचेर हाडपाचें आमी मॅक्झिमम ट्राय करता. फॉर एग्जांपल तुमी चोडणा बद्दल उलयले सुद्दां जाल्यार तेंचे आयलंडाचे जे पळय तेंची जी रिक्वायरमेंट कितें आसा पळय ती फुलफील करपाक आमी रातपर रावतले. आनी आमच्या जो चीफ आसा श्री विजयबाब सरदेसाय तेज्या कडल्यान चोडणा बद्दल स्पेशली चोडणा बद्दल तेंचे रिक्वायरमेंट कितें आसा ते फुलफील करतले. दॅट इज 100%. सर हांगा आनी एक इश्यू जाणवता मया भागांत तो म्हणल्यार हांगाचे भुरगे वेर्णा बीन कामाक वता आनी तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता. तो तुमी कसो एड्रेस करता? पळय मॅक्झिमम सर त्रास हे थोड्याक एम्प्लॉयमेंटाचे वयल्यान काडचेच पडटा. दॅट इज नॉट अ इश्यू म्हणून म्हणलें जाल्यार. पण हांगासल्या भुरग्यांक वेर्णा सारकेल्या वचपाक कारण कितें आसा जाल्यार हांगासर आमचो जो मय मतदारसंघ आसा तो खंयसर तरी दुर्लक्ष जाल्लो आसा. तेच जर वेर्णा अवेलेबिलिटी आसा जॉब्सांची तीच जर आमच्या मतदारसंघान किंवा हार्ट ऑफ द सेंटर एक बाबा मय मतदारसंघ बिचोले मतदारसंघ अशें जे आसा पळय तेच्या मदीं जर खंयसर अशें कॉन्सेप्ट येयले. मय मतदारसंघान हांगा कितकीशीच जागो आसा. कोमनिदान लँड आसा. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लँड आसा. आमची घरां सुद्दां आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अजून पर्यंत नांवार करपाक शकना. तीच जर लँड जर स्पेस जर व्हडली लँड आसा ती जाल्यार असले कसले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय गव्हर्मेंटान आनी तेजेर आमचो 100% भर दिल्लो आसा. लास्ट टायम हांगा शिरगांव पंचायतीन डोर टू डोर येन्ना पयलींचे मुख्यमंत्री ओपोजिशन लिडर काँग्रेसचे लिडर श्री दिगंबर बाबा येयल्ले हांगा आनी आमी आमच्या लिडरांनी तेच्या कडेन आनी आमी जे लोकल्स आमचे कार्यकर्ते बीन आसा पळय त्यांनी तेंच्या कडेन तो इश्यू मांडलेलो आसा की जर सरकारान येयले गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस युतीचे सरकार जशें येयलें की अशें जे मया खातीर असले कॉन्सेप्ट हाडूंक जाय जेणे करून 1-2-3 व्हडले प्रोजेक्ट नेसले आमचो वनकुडचिरे मावळिंगे आसा पण जो पळय रिक्वायरमेंट आसा भुरग्यांचो लोकलांक जो नोकऱ्यो ज्यो मेळपाक पळय थंयसर मेळनात त्यो सायटीक दवरून आनी खंयसर जर असले कॉन्सेप्ट हाडले जाल्यार जेणे करून 1-2-3-4 हजार पर्यंत नोकऱ्यो युथांक नोकऱ्यो थंयसर एवेलेबल जावपाक जाय. आतां तुमी म्हणलें तांकां वेर्णा वयचें पडटा. जे 2-3 हजार जर नोकऱ्यो हांगासरूच एवेलेबल जाल्यो जाल्यार वेर्णा वचपाची आमच्या भुरग्यांक गरज ना न्ही. म्हणजे हांगासर आतां हांगासून वचप वेर्णा एक्सपेन्सीव आसा. नायटीक वचप डे वचप हितून खूब डिफरन्स आसा. ते जर एवेलेबिलिटी हांगाच जाली जाल्यार भुरग्यांचो प्रश्न निभावता. सर जेन्ना इंडस्ट्रीज जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमी पळयला की गोंयांत चडशे गजाली खातीर अपोज जाता कित्याक ते पोल्युशन करता म्हणून. सो तुमी हाडलेले कसले इंडस्ट्रीज हाडटले हांगा? नॉन पॉल्युशन जे प्रोजेक्ट आसा पळय ते घेवन येवपाचे न्ही. आमकां कितें व्हडले हे जावपाक जायना न्ही. व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरीज जाय अश्यो ना न्ही हांगासर. गोंय आमचें बारीक आसा. आमची रिक्वायरमेंटूय सुद्दां बारीक आसा. चड व्हडली आमकां गरज ना. वी आर मिडल क्लास लोक जे मय मतदारसंघान आसा ते. आमकां नेसले फॉर एग्जांपल इट इज नॉन पॉल्युटेड हे आमकां असलेच जर फार्मासी टायप फार्मास्युटिकल प्रोजेक्ट हाडले 1-2 सुद्दां हाडले जाल्यार इट इज वेल एंड गूड.
आमी आतां म्हणटा मोटर कचेज आसा, देर आर इलेक्ट्रीक बायक्स आतां येता. इलेक्ट्रीक बायक्साचे जर हांगासर एक हें हाडलें जाल्यार फुडें फुडें इलेक्ट्रीक बायक्सांचे खूब रिक्वायरमेंट वाडटले. तो सुद्दां एक जर प्रोजेक्ट हाडलो जाल्यार वेल एंड गूड. थंयसर कांयच पॉल्युशनाचो प्रश्नच येना. आनी बरे गोश्टीक आमचे लोक केन्नाच ओपोज करचे ना. ज्यो पळय प्रॉफिटेबल आसा आनी लोकां खातीर लोकांचे हिता खातीर जर आसात जाल्यार कोणूच हांगासर ताका ऑब्जेक्शन हाडचें ना. जेन्ना सर तुमी असले इंडस्ट्रीज म्हणटा तेन्ना तशी इन्स्टिट्युशनूय घालची पडटा न्ही हांगा. ती मया खातीर एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन नाजाल्यार ट्रेनींग स्कील तांकां डेवलप करपा खातीर तसले इन्स्टिट्युशन्स. आमी जो हो इशू आसा पळय ट्रेनींग हें आसा, इन्स्टिट्युशन जें आसा पळय गोंय हांवें तुमकां सांगलें त्या प्रमाणे ल्हान व्हडली इन्स्टिट्युशन मयाकूच हाडूंक जाय अशें हांव उलयना तुका. पण जी गरज आसा तालुका वायज सुद्दां जर फाल्यां हाडलें जाल्यार आमकां मया खातीर तो सुटेबल आसतलोच. हांगाच्यान बिचोले चल, सांखळे चल किंवा हेवटेन म्हापसा बार्देजान सुद्दां जर अशें लागीं हाडीत जाल्यार भुरगे वचपाक तसो प्रॉब्लम ना. पण तसले हाडपाक जाय, त्या बद्दल डावटच ना. तसले जर बरें हें हाडलें इन्स्टिट्युशनल जर प्रोजेक्ट हाडले जाल्यार वी आर व्हेरी मच पॉझिटिव्ह फॉर दॅट. त्या बद्दल डावटच ना. आनी भुरगे आमचे सदांच शिक्षणा खातीर खंयसरूच फाटीं ना. आवय बापूय सुद्दां आमचे जे मय मतदारसंघाचे जे पळय पेरंट्स आसा पळय तेंच्या कडेन भले पयशे नासात पूण ते भुरग्यां खातीर आजून काड कसर करून मेहनत करून ते तांकां फुलफील करतात तेंचे रिक्वायरमेंट. ओके सर. एक जो मायनींग इश्यू जो आशिल्लो तुमी पयलो आसतलो तो हांवें मतदारसंघाकूय लागता तो. कितलींच वर्सांनी मायनींग बंद आसा मदीं चालू जाल्लें, मागीर लोकांनी ट्रक रिपेर केले, परतून बंद पडले आनी लोक अजून मायनींग डिपेंडंट म्हणटा तेंचो इश्यू रिजॉल्व जालो ना. तो तुमी कसो एड्रेस करतले? पण मायनींग जो इश्यू आसा पळय हे भ्रश्टाचारी जनता पार्टी जी आसा पळय तेंच्यांनी 11 वर्सां जालीं, 11 ते 12 वर्सां जालीं. आयज करता फाल्यां करता, म्हणजे आयज येता फाल्यां येता पावून पावना अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. म्हणून लोक सुद्दां फेडअप जाल्लेले आसा. मय मतदारसंघ जो आसा पळय तो स्टार्ट्स फ्रॉम शिरगांव विलेज, मयम विलेज आनी फुडें तो सिएमाच्या विलेजीन पर्यंत पावता. आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार हे बेल्टान आमकां मायनिंगाचे लोक खूब डिपेंड आसा. आमचे भावांचे थोड्यांचे ट्रक आसले, थोड्यांचे गाडे आसा, गॅरेजी आसा, ते वर्कर्स आसा. म्हणटकूच हे वर्कर्सांचे आसा पळय ते 12 वर्सां जाल्यार हांगा प्रलंबीत दवरलेले आसा. फक्त बंडलां मारतात भारतीय जनता पार्टी. वो खंयसर तरी बंद जावपाक जाय. आतां तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे दिगंबर बाबान शिरगांव एनावन्स केल्लेलें आसा की जी मायनींग लिगल जी मायनींग करपाक जाय किंवा ऑक्शन करपाक जाय विदीन एक म्हयने 2 म्हयन्या भितर तेणी लिगल टीम बसोवन तेजेर कशें डिसिजन घेवपाक जाय पळय ते तेंचे दिताले. अशें बेश्टे तोंडान फार मारूंक ना तेणीन, बेश्टे तोंडान फार मारूंक ना. पूण तो सिरियस आसा. हांगा जे मयान जे पॉलिटिक्स आमी पळयला की BJP, MGP, MGP, BJP कॅन्डिडेट हांगा इम्पोर्ट केला, एक्सपोर्ट केला, एक्सपोर्ट जाला, इम्पोर्ट जाला, ताचेर तुमचें कितें म्हणणें? आयच्या घडयेक जे पळय पॉलिटिक्स गोंयाचें चल्लां पळय ते पयलीं सरकार घडोवपाक फुडाफुडी चालू जालें. हांगा हे भ्रश्टाचार भारतीय जनता पार्टीन हांगा पयलींच कॅन्डिडेट जावच्या पयलींच कोंबे उखलतात आनी मारतात. आमी देवाक सोडटा म्हणटा पळय तशी परिस्थिती जाल्लेली आसा, गोंयानूच जाल्लेली आसा. आतां जर बारीक पळोवंक वचलें मय मतदारसंघाचे जेन्ना कॅन्डिडेट पळयता अनंत शेट जेन्ना जालो तेजे जेन्ना तिकेट कट जाली, ती तिकेट कोणा खातीर कट जाली ती सगळे मयेकारांक खबर आसा. कित्या खातीर कट जाली ती सुद्दां हांव परत परत म्हाज्या तोंडान सांगपाक सुद्दां म्हाका लज दिसता. आनी तेंचे उलोवनूय म्हाका आमचो कितें डेवलॉपमेंटूय जावचो ना आनी आमचें एम्प्लॉयमेंटूय आमकां मेळचें ना. म्हणून ते तेंच्या बद्दल उलोवपाक सामकें टायम वेस्ट करूनय म्हाका फायदो ना. दुसरो जो आसलो फाटलो 5 वर्साचो आमदार आसलो तो फक्त बॉम्बे वचून बसात, तो लोकांक मेळनासलो आनी खंयसर म्हणजे लोकांक दिश्टी पडनासलो. म्हणटकूच जेन्ना पळय तेजी सुद्दां तिकेट जाली, ती तिकेटी जर आयज जर पळोवंक ह्या दोनूय आमदारांच्यो तिकेटी कोणी कॅन्सल केली जाल्यार खंयच्या लोकांनी जनतेन करूंक ना. तेंची तिकेट जी आसा ती BJP पक्षानूच केली, तेंच्या लिडरानूच कट केल्लेली आसा. पूण ते BJP पक्षानूच हांगा साबीत केल्लेलें आसा की जो पळय ते कॅन्डिडेट दिता आनी आमदार जो जाता मय मतदारसंघाचे ते खंयसर तरी न्याय आमच्या मतदारसंघाक दिवंक पावना म्हणून ते तेंचे तिकेटी कट करता. हो जो आमदार पयलींचो आसलो तो आपले फक्त स्वताचे धंद्याचे पळयत. आतां आनी काल पयर तेणी एक स्टेटमेंट केला की हांगा फिल्म सिटी हाडटा म्हणून. म्हणजे फिल्म सिटी हाडटा कोणाक हाडटा ती तुज्या फायद्या खातीर हाडटा असो हें जाता. आनी आतां असो दिसता कारण मय मतदारसंघान जर पळयत जाटेर रावला MGP आनी TMC युतीचो म्हणून तो तर कोणाच्या दारान वचोंक शकना. दारान वतात जाल्यार ताका भंय दिसता की कोण टोमाटां बीन मारीत म्हणून तो आतां आपले फॅमिली मेंबर्स किंवा कार्यकर्ते आसा पळय बॅगां घेवन धाडटा तो. म्हणजे आमचे मय मतदारसंघाचे जी जनता आसा जे वोटर्स आसा पळय तो खंय तरी विकते घेवंक सोदता.
हांव व्हडलो कोण रीच फॅमिलीचो मनीस न्हू. हांव कोण पयलीं खंयचो म्हजो बापूय आमदार आसलो, मिनिस्टर आसलो. आमचे फॅमिलीन तसलें कांय नासलें. सर्वसाधारण जे पळय घडोवंक शकता, म्हाजे कडेन काम करूंक शकता तो पर्यंत हांव ग्रावंड लेवलाचेर काम करता आनी तें चालूच आसतलें. हे फावटी मय मतदारसंघाचे वोटर्स आसा, जी जनता आसा पळय ती हे बॅकांचे कितें आसा तो सोक्षम लायतलेच. आनी बॅगो ज्यो घेवन भोंवतात पळय हे लोक, जे पळय दोग चोग जाण कॅन्डिडेट आसा, जे समजतात की आमी मतदारांक विकते घेतले, वो खंयसर तरी हे फावटी फोल ठरतलो आनी लोक तेंची जागा तांकां दाखयतली. तेंची बॅकां कसो एक तर उजो लायतले, नाजाल्यार ती बॅकां कशी घेवंक जाय आनी कशी तेजी विल्हेवाट लावपाची आसा पळय ती अवश्य लायतले आनी एकदम सिस्टमॅटीक लायतले. त्या बद्दल डावट ना. फाटले कितलींशींच वर्सां आमी पळयता की हो मतदारसंघ बीजेपी कडेन आसा आनी तेंचें सरकारूय आसा. कितें डेव्हलपमेंट जाली हांगा? तुमी म्हाज्या पेक्षा चड भोंवतात मय मतदारसंघात आनी खंयच्या मतदारसंघात. हांगा 20 वर्सां जालीं. डेव्हलपमेंटाचें नांवूच ना. दॅट डेव्हलपमेंट वर्ड इज वायप आवट फ्रॉम मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी. कांयच जावंक ना. खंयसरूच दाखोवचें. हांव जनतेक सुद्दां दारान दारान वयता जाल्यार खंयसर डेव्हलपमेंट जालां तें दाखया म्हणटा. मयम लेक एक जवळ जवळ 11 वर्सां जालीं. 10 ते 11 वर्सां जालीं थंय रेनोवेशन चालू आसा. 12.5 कोटी खर्च करून थंयसर हें बांदलें मंकी जंप हें टावर बांदलेलो आसा. थंयसर खंयचो आमचो मिडल क्लास खंयचो मनीस वचोन ती उडकी मारतलो 4,500 रुपया तिकेट फारीक करून. आयच्या डेटीन थंयसर कोण ट्युरिस्ट येतात ते सांगा तुमी म्हाका. सप्तकोटेश्वरा देवूळ जे पळय शिवाजी महाराजान 450 वर्सां पयलीं बांदलेलें, तेज्या उपरांत थंयसर कोणीच थंयसर तेजें रेनोवेशन करपाक ब्युटिफिकेशन करून अजून पर्यंत कोणाची नजर पडोंक नासली थंयसर. ते आमच्या चिफान, आमच्या पक्षाचे प्रेजिडंट आसा विजयबाब सरदेसाय, जेन्ना ते सरकारान आसले पळय तेन्ना 11 कोटी सँक्शन करून सेंट्रल स्किमीचे हाडून ते स्पेशल थंयसर रेनोवेशन करून ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा. ते एका वर्सान 1.5 वर्सान काम कंप्लीट जावपाचें आसलें. जेन्ना पळय सरकारांचे भायर काडलें आमकां, तेन्ना थंयसर खंयसर तरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन थंयसर कमिशन मागपाक स्टार्ट जालें. तेजी बील पे करतलो जाल्यार कमिशन मागपाक लागलो CM आनी बाकीचे लोक तेंचे. म्हूण त्या कॉन्ट्रॅक्टरान अक्षरशा म्हणलेलो काम आनी करपाचें ना, थंयसर स्टॉप दवरलां काम तेजें. ही परिस्थिती आयची मयाची जावन येयलेली आसा. म्हणटकूच जर पळोवंक वचीत जाल्यार 15 ते 20 वर्सां जाले वी आर कितकींशींच वर्सां हे 20 वर्सां आसा ते बॅकवर्ड आसा. आनी देवान आमकां आनी म्हाका बरो पक्ष दिल्लो आसा की चलया फुडें, गोवा फॉरवर्ड ह्या माध्यमांच्यान मयम फॉरवर्ड व्हरपाक. तुमचें विजन कितें मय मतदारसंघा खातीर? विजन आसा पळय लोकांचें जें कितें रिक्वायरमेंट आसा पळय तशें आमचें विजन आसा. आमी तेस्ताव जेन्ना पळय नॉमिनेशन फायल केलां तेन्ना म्हाका तुमच्या सारकेल्या प्रेसवाल्यांनी क्वेश्चन केलें की तुमचो विजन कितें म्हणून. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल 7 पंचायतींनी 7 ऑफिसां ओपन करतले. MLAचें ऑफिस ओपन करतले, जेणे करून मिडल क्लास लोकांक, सर्वसाधारण लोकांक, जाणट्यांक नेणट्यांक हांकां जी पळय रिक्वायरमेंट तेजी आसा, गव्हर्मेंट लेवलची जी पळय स्किमी आसता, गव्हर्मेंट मामलेदार कलेक्टराच्या माध्यम BDOच्या माध्यम तेंची बारीक बारीक सारी कामां आसता पळय ती थंयसरूच त्याच पंचायतीन तेंचे सोक्षमोक्ष लावपाक जाय. तांकां खंयच्याच ऑफिसान बिचोले वचपाची गरज ना, पणजे वचपाची गरज ना. तेंची जी कामां आसा पळय तेंची कामां करून तेंचे घरपोच डिलिव्हरी दिवपाक हो म्हाजो प्रयत्न चालू आसतलो. वेळ पळोवंक जाल्यार 7 पंचायती भितून 7 पयली एम्प्लॉयमेंट एक भुरग्यांक कोण तरी गरजू भुरग्यांक थंयसर तांकां रिक्वायरमेंट हें गावलें. सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल सामकें म्हणटा ते करप्शन फ्री जे पळय काम आसा पळय ते लोकां पर्यंत पावोवपाचे आमचे प्रयत्न आसतलो. 100% तो प्रयत्न आमी सफल करून दाखयतले. ही 15 वर्सां तेंच्यांनी करून दाखोवंक ना पळय ते लोकांक आमकां जर संदी दिली जाल्यार लोकांक तांकां एक उलोवपाक वाव मेळटलो की ही 15 वर्सां हेंच्यांनी कांयच करूंक ना, ही 5 वर्सां संतोशान कितें तरी करून दाखयलें. ह्या खातीर हांव सगळे जनते कडेन मय मतदारसंघाच्या सगळे जनते कडेन सगळ्या वोटर्सां कडेन एक कळकळीचे हात जोडून विनंती करता की एक फावटी संदी दिया. तुमकां 15 वर्साचे आनी 5 वर्साचो डिफरन्सीस कितें आसा पळय तो कळोन चुकतलो. आनी एक अशें घडटा की जेन्ना लोक संदी दिता तेन्ना पार्टी सोडून वचपाचे प्रकार खूब घडटा आनी हो प्रश्न सगळेच जाण लोक विचारता सगळे. तुमचें कितें म्हणणें? हे सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रश्न सहजीक मतदार किंवा जनता हे विचारतलीच, कारण घडलांच तशें आसा. हांव लास्ट टायम सुद्दां काँग्रेस तिकेटीचेर रावलो. हांव एका वर्सा भितून काँग्रेस पक्ष सोडून गोवा फॉरवर्ड जॉयन जालो. तेन्ना ते सत्तेन आसलें. काही लोक सांगीत की हांव सत्ता आसा म्हणून थंयसर धांवलो म्हणून. एका वर्सा उपरांत सत्ता गेली. 3.5 वर्सां जालीं आतां म्हाका. हांव त्याच पक्षान आसा. किंवा हांवें खंयच्या काँग्रेस पक्षाचो धोका करूंक ना किंवा तांचो विश्वासघातूक करूंक ना की 6 म्हयने 2 म्हयने 1 वर्सा आसतना पक्ष सोडला म्हणून. हांवें म्हाजें डिसिजन पयलींच घेतलेलें. देवाच्या कृपेन एलायन्स जाल्लेलें आसा आनी देवाक
खरें खबर आसा आनी जनतेक खबर आसा की हे फावटी जो सरकार जातलो तो युतीचोच जातलो. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचोच जातलो आनी आमचे जे नाल आसा चिन्ह जे आसा पळय ते मयान फुलतले हें 100%. तेज्या बद्दल मातू सुद्दां दुमत ना. ओके. तुम्ही जेन्ना म्हटले की तुम्ही काँग्रेसीन आसा, तुम्ही जाण आसा ते वोटर्स काँग्रेस वोटर, ते तुमच्या कडेन आयज आसा की जरी तुमी अलायन्सान आसले तरी ते तुमकां सपोर्ट करता? म्हाजे 100% जे पळय काँग्रेसमॅन आसूं, म्हाजे पर्सनल वोटर्स आसूं किंवा म्हाजे फ्रेंड सर्कल आसूं, ते सगळे म्हाज्या बरोबर आसा आनी ते वेरी मच इन टॅग विथ मी. ते एकामेकाक मेळून हातीक हात घालून खांदार खांद घालून हांगा आमी आयचे डेटीन जवळ जवळ म्हयनोभर जालो आमचें काम चालू आसा. सो इवन काँग्रेस पक्षाचे सुद्दां म्हाका एकदम सपोर्ट मेळटा. तेंचो लिडरांचो सुद्दां कालच पळया तुमी, काल म्हाका 2 टायम्स मायकल लोबोन येवन म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा. लोकां पर्यंत दारू जरी गेल्लो आसा. गिरीश बाब येवन म्हाज्या पर्सनली एक सादारण 3 ते 4 तास म्हाज्या वांगडा भोंवलेलो आसा. बारीक पळोवंक गेल्यार दिगंबर कामत ते म्हाज्या वांगडा भोंवलेले आसा. आयज म्हजी चोडणां हें आसा पब्लीक मिटींग आसा. थंयसर दिगंबर बाब येता, गिरीश बाब येता, थंयसर विजय बाब आमचो आसतलो. पूण तांकां खबर आसा की मय मतदारसंघ हो 15-20 वर्सां फाटीं चल्लेलो. आमच्याच रुपान तो खंयसर तरी डेव्हलपमेंट जातलो आनी खरो नाल्लाचें जें पळय रूप आसा पळय ते हे फावटी मय मतदारसंघान लोकां पर्यंत पावयतले आमी. तुमची मॅसेज कितें मयाकारा खातीर? मयाकारां खातीर फक्त हांव हात जोडून कळकळीची विनंती करता आमच्या मतदारांक, सगळ्या भाव भयणांक, जाणट्यांक नेणट्यांक, म्हाजे आई समान आसतले, बापाय समान आसतले, म्हाजो धाकटो भाव आसतलो, म्हाजो व्हडल्या भावा प्रमाणे आसतलो, सोऱ्या दारा भितून आसतले, हांकां सगळ्यां कडेन हांव मागतां की खंयसर तरी बदल घडोवन हाडुया आमी. खंयसर तरी कितें तरी उदरगत करून दाखोवया आमी. भुरग्यांच्यो नोकऱ्यो आसा त्यो त्या फॅमिली पर्यंत पावया आमी. जेणे करून खंयची तरी एक 2-2 फॅमिली वयर सरतली. जेन्ना पळय फॅमिली वयर सरतली तेन्ना वाडो वयर सरतलो, गांव वयर सरतलो आनी आमचो मया वयर सरतलो. बरें बरें डेव्हलपमेंट करून दाखोवया. बरे ट्युरिस्ट जे पळय प्रोजेक्ट आसा ते हाडून दाखोवया. रोड्स आमी पळयतात जाल्यार रोड्स खंयचोच जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं हांगासर 15 ते 20 वर्सां जालीं हांगासर हॉटमिक्स केल्लो ना. आमी ते दिसात हांवें प्रेसवाल्यांक सांगलेलें आसा की 120 ते 130 दिसां भितून सगळे जे रोड्स आसा ते हॉटमिक्स करून म्हाजें प्राधान्य आसतलें. आनी हे जे इवन तुमी हांगा सादारण दिसतात सगळी फिल्ड हांगा आसा, सगळीं शेतां करपी लोक आसा, तांकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा किंवा मिनिस्ट्री मार्फत जी पळय तांकां जी फॅसिलिटी जाय ती आमी सगळी तांकां पुरयतले. आयज आमी पळयता मय मतदारसंघाचो मय जो गांव आसा पळय तो मुक्त जाल्लो ना. कॉन्स्टिट्युयंट प्रॉपर्टींच्यान मुक्त जाल्लो ना. आमकां खंयसर तरी सनत 2 दिल्लेलें आसा, क्लास 2 दिल्लेलें आसा. ते आमी खंयसर तरी क्लास 1 हाडपाचे आमचे प्रयत्न आसतलो आनी तो आमी करून दाखयतलेच. म्हाका तर 100% आमच्या नेत्याचेर पुरो विश्वास आसा की हो प्रश्न, मावळींगचो प्रश्न, ब्रिजाचो प्रश्न किंवा एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न आसा पळय तो धसाक लावन तेंच्या फाटीक लागून, फाटीक ना सुद्दां जाल्यार हातपाय जोडून नाक घोष्टून सुद्दां हांव त्या लिडरा कडल्यान काम करून हाडून दाखयतलो. आनी हांव जनतेक एक आश्वासन दिता, एक फावट म्हाजेर विश्वास दवरून पळया तुमी. हांव तुमचो विश्वास खंयसरूच नॅगेटीव असो वचोंक दिवचो ना. तो विश्वासाक पात्र हांव जावन दाखयतलो. थँक्यू सर, तुम्ही आमकां टायम दिलो. थँक्यू.